नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. गोंयचे अशे एक मंत्री आसा जे जितले ग्राउंडेड आसा तितलेच ब्रँडेड आसा. इनफॅक्ट जितले ब्रँडेड आसा तितलेच ग्राउंडेड आसता. जे शामेळूय तितल्याच नेटान वाजयता आनी आपल्या हातान बॅडमिंटनचे रॅकेट घेवन तितल्याच नेटान खेळटा. स्पोर्ट्स आनी आर्ट एंड कल्चर हेजी मिनिस्ट्री तांचे कडेन आसा आनी RDX मिनिस्ट्री आसा. तशें आमचे बरोबर आसा गोविंद गावडे. नमस्कार सर. फर्स्ट टायम आमी स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून तुमची इंटरव्यू घेतले. सो एक म्हणजे आमी पळयलें तुमी वचत थंय वचून सकाळीं संक बींक उठून कोचांक बिचांक पनिशमेंट करपाक स्टार्ट केली. डावन द लायन तुमकां दिसता की डिसिप्लीन आयला म्हणून आतां? डेफिनेटली जे वेळापासून हांवें इन्स्पेक्शन्स म्हणू नाका किंवा सकाळचे उठून प्रत्येक आमच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर जें कोचिंग चालू आसा त्या संदर्भान एक जेन्ना सकाळ फुडें इन्स्पेक्शन करपाचो केलो त्या वेळाचेर बऱ्योचश्यो काही फ्लॉज म्हाका जाणून आयिल्ले आसात. एक म्हळ्यार जो कोचीस जे आसात ते टायमार येनाशिल्ले. भुरगीं आसतालीं. बऱ्याचशा कोचिसां भितर कितें जाता, आपल्याक भुरगीं ना म्हणून आपूण सुशेगाद वचपाचो. इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी हॅज टू शोल्डर वेदर भुरगीं आसूं ना आसूं. जो टायम तुमकां दिल्लो आसा तो टायमा प्रमाणे तुमी रावप आनी हांव व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट द टायम आनी त्या टायमाक उपस्थित रावप किंवा प्रेझेंट रावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण वी आर पेईंग फॉर यू आनी पेईंग म्हणचे पेक्षा जे ड्युटीज आमी तुमचेर दिल्ल्यो आसात तातूंतल्यान आमकां तुमचे कडेन रिजल्ट जाय. जर तुमीच जर टायमार जर येले ना, जे भुरगीं आमी तुमचे कडेन जी स्वाधीन केल्लीं आसात ती कशी टायमार येवपाक शकता. जे मोटिवेशन जे पोटेन्शियल त्या भुरग्यां भितर आसा ते पोटेन्शियल जर योग्य टायमाचेर जर टॅप अप जर करपाक आमी शकना जाल्यार इट्स व्हेरी डिफिकल्ट अस टू क्रिएट अ प्लेयर. म्हणजे ताका पॉलिश करप हें किंवा प्रॅक्टीस करून फिजिकल ट्रेनिंग दिवन कोचिंग दिवन ताका मुखार हाडप हें खूब डिफिकल्ट आसा. आज कितें जालां आसा न्ही, कोचिसांच्या भितर कोचिंग म्हणल्यार फक्त त्या जो स्पोर्ट्स जे डिसिप्लीन जे आसा तो फक्त कसो खेळप हेंच कोचिंग आसा काय कितें? नो. म्हज्या माहिती प्रमाणे म्हज्या जनरल नॉलेजी प्रमाणे ताका प्रॉपर ट्रेनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ती जायनाशिल्ली अशें म्हाका दिसता. कारण आज हांव खेलो इंडियाच्या अंतर्गत जी बरीचशी 63 भुरगीं रिप्रेझेंट केली पळय न्ही, तातूंतल्यान बऱ्योचश्यो काही गोश्टी, कारण हांव पर्सनली थंय गेल्लो आशिल्लो ह्या भुरग्यांक एक उर्बा दिवपा खातीर. पूण ज्या तरेन तांकां मोल्ड जावपाक जाय तें अजून पर्यंत जालें ना. म्हणजे कोणालें लक्ष ना अशें म्हाका तर दिसून आयिल्लें आसात. आनी म्हणूनच ही पयलू जी डिसिप्लीन जी आसा ती हाडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. स्टार्टिंग विथ कोच. स्टार्टिंग विथ कोच. मागीर ग्राउंड्स. स्विमींग पूल्स. कशें आसा न्ही, आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर मागीर भुरगीं तयार जालीं जाल्यार आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक शकता न्ही. नाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार केलें, भुरगींच आमचे कडेन ना, कोणाक ते व्हायट एलिफंटा जावपा खातीर ते? कारण हे टॅक्स पेयर्सांचे मनी पयशे जावन आसात. भुरग्यांनी जर मुखार सरले, ते जर शायन जर जाले जाल्यारूच आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें शायन जावपाक शकता. आनी म्हणूनच हो एक खटाटोप म्हजे परीन आज सुरू आसा. तुमकां दिसता की रिजल्ट आयले म्हणून 1-1.5 म्हयनो जालो तुमी? डेफिनेटली हांव कसो पळयता की रिजल्ट हो 1 दिसान किंवा 2 दिसान मेळपाक शकता किंवा 2 म्हयन्यान मेळपाक शकता. कारण म्हाका आज हांवें जे ह्या खेळाचे डिपार्टमेंटाचो जो हांवें जो ताबो घेतले उपरांत म्हाका अशें दिसून आयलें की आय हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम द झिरो. कळ्ळें न्ही. कारण एक दुसरी गोश्ट आसा, आमचे कडेन स्टाफ जी स्ट्रेंथ जी आसा ती ऑलमोस्ट 1000च्या घरान पाविल्ली आसा. म्हणजे चड आसा. तरी आसतना आमकां आउटपूट जितलें जाय तितलें मेळना. आनी म्हणून एखादें कितें आसा, एखादो इगो आसपाक शकता. आमचे कडेन डिपार्टमेंटाच्या बरोबर डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेअर्साचे बरोबरूच स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ह्यो एक इंडिपेंडंट संस्था आज काम करता. तातूंत कोचीस, तातूंत प्लेयर्स, त्या एसएजीच्या माध्यमांतल्यान आमी भुरग्यांक घडयतात आनी भुरग्यांक आमी नॅशनल किंवा इंटरनॅशनलाचेर पावयतात. पूण ह्या डिपार्टमेंट आनी ऑर्गनायझेशन हेजे भितर तो सिंक्रोनायझेशन जाय पडटा. तो खंय तरी अभाव आसता अशें म्हाका दिसता. खोगीर भरती जालीशी दिसता तुमकां? पॉलिटिकली मोटिवेटेड अशेंच म्हणपाक जाता. म्हणजे फाटले जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा पळय ताजेर तुमी आतां एक गोश्ट कशें आसा न्ही, कोचीस हे वेल ट्रेनड आसपाक जाय इन ऑल एस्पेक्ट्स. तांकां NIS म्हणून नॅशनल इन्स्टिट्यूटाचो स्पोर्ट्स सुभाषचंद्र बोस जो आसा, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जे आसा ते NIS केल्ले कोचीस आमचे कडेन खूब रेअर आसा. हे कोचीस कशे घेतिल्ले आसात, हे कोचीस थोडेशे
ज्यांका अनुभव आसा, हू हॅज एक्सल्ड एट द नॅशनल ऑर द इंटरनॅशनल, पण ताचे कडेन प्रॉपर तशें क्वॉलिफिकेशन आसलें तशें फ्यू आसा. ते म्हाका दिसता आउट ऑफ 130 कोचीस ओन्ली 35 to 40 कोचीस आर सामके प्रोफेशनल कोचीस आसात आणि DSY ओन्ली 7 कोचीस आसात. बाकी सगळे जे आसात तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग, बट तांच्या खातीर सुद्दां जेंका कोणाक शक्य आसा, जेंका कोणाक एज आसा, कारण थंय NISक घेता आसतना थंय तांकां आतां एडमिशन जर आमी करून जर दितले, तांकां 2 वर्सां आमी ट्रेनिंगाक जर धाडटले जाल्यार एज फॅक्टर इज ऑल्सो गोईंग टू बी कन्सिडर्ड. तांकां एडमिशनूय मेळपाक शकना. म्हणजे अशें आसा तशें आतां कितें आसा, भरती केल्ली आसा, आमी तांकां काडपाक शकना. पण म्हजे तांचे कडेन इतलेंच मागणें आसा, आज पर्यंत तुमी स्वता एक कोच म्हणून काम करप, काम पळप आनी त्या भुरग्यांक तुमी मोल्ड करून ट्रेनिंग दिवप हे तुमची जबाबदारी आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो हो प्रयत्न आसा. या आतां परत फाटल्या मिनिस्टरांचेर येता, बिकॉज हे प्रश्न येतलेच तुमचे कडेन. फाटले फावटी आशिल्ले बाबू आसगांवकर मिनिस्टर आशिल्ले, सो ह्या सगळे जे आशिल्ले तांणी काम सारकें करूं ना. म्हाका दिसता कोचीस जे आसा तातूंत रिक्रुटमेंट त्या वेळाचेर कांय जावं ना, हे ताचे ना, पयलींच्या पूण डिसिप्लिना विशयी आतां हे कितलीशींच वर्सां अशें जालें न्ही, अशें जालें न्ही. म्हाजे माहिती प्रमाणे आज पर्यंत स्पोर्ट्स मिनिस्टर खंयच्या एका कॉम्प्लेक्साक भेट दिले ना. इनॉर्गेशन आणि बाकी सगळे ते टुर्नामेंट इनॉर्गेशन, पण अशे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारके जाग्यार आसा काय कितें, काम पळोवणारे लोक टायमार येता काय कितें, ते काम वेवस्थीत करता काय कितें, ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी तशें जाले ना. स्टाफ तुजे कडेन आसा, मॅन पॉवर तुजे कडेन आसा, पण हांव ताजे पेक्षा चड अशें म्हणत की आतां हांव एज अ मंत्री म्हणून काम करता एज अ ग्रासरूट लेवलाचेर, पण ही जबाबदारी कोणाची आसा? ही जबाबदारी त्या मंत्र्याची सुद्दां आसली जाल्यार ती जबाबदारी चडशे ते कामगारांचेर आसा, अधिकाऱ्यांचेर आसा. ते तांच्यांनी आज करपाक जाय आशिल्ली ती जालें ना न्ही, असो विशय आसा. आज दुसरे आमी कोचीस पळयता, कोचीस इतले लेजी जाल्ले आसा. दे शूड हॅव ऑल्सो तांकांय ट्रेनिंग दिवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. पुलिसांत जेन्ना भरती जाता त्या वेळार तांचे फिजिकल फिटनेस म्हणटा आसता. आज कितें जालें आसा आमच्या कोचिसाचें, आमचे कोचीस एकदां भरले, तांचे फिजिकल फिटनेस कोण पळयता? तुमी करतले आतां? येस, डेफिनेटली. ह्यो आनी कांय तांकां गोश्टी टार्गेट्स दितले की ऑफकोर्स तुमकां फाटल्या आफ्टर एवरी 2 इयर्सान तांकां फिजिकल फिटनेस प्रोड्यूस करची पडटली. आनी फिट Being ना as a- जाल्यार फिट ना जाल्यार तांकां मागीर ऑप्शन ना न्ही. जर ते फिटूच जर ना जाल्यार हाव दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ डायमंड इन द काडटले. फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. काडटले कामारसून. काडटले नंतर तो नंतरचो विशय आसा. पूण अनफीट कोचीस फिट प्लेयर्स तयार करपाक शकना, हो विशय आसा न्ही. हो सादें सिंपल लॉजीक आसा. आनी म्हणूनच ह्या सगळ्यो काही दुसरी गोश्ट कशें आसा, काही रिस्क फॅक्टर आहा. हांव कोचिसाच्या बऱ्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान थोडेशें उलयतां. बरेचशे कोचीस फाल्यां सगळे कोचिंग करता ताजे फिजिकल फिटनेसूच जर ना, फाल्यां सगळे धांवता धांवता तांकां कितें जालें जाल्यार हू इज गोइंग टू टेक केअर? बर्डन येतलें कोणाच्या डिपार्टमेंटाचेर येतलें. सो अश्यो काही गोश्टी म्हणजे तांच्या हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सुद्दां आनी ते कितले फिजिकल फिट आहात ह्या दृश्टिकोनान सुद्दां काम पळोवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. दोन गजाली आसा. एका वटेन आमी खेलो इंडिया खातीर तयारी करता, दुसऱ्या वटेन आमी अजून बेसिकूच गजाली मदीं अडकून उरल्या की बाबा कोचेस, मॅन पॉवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर. भुरगे केन्ना ट्रेन जातले, जिखतले केन्ना? दोग जाणांनी गोल्ड मेडल हाडले तरी पूण. खेलो इंडियाची तयारी करप हो एक नॅशनल भाग जावन आसा. तातूंत तशें पळोवपाक जर गेलें जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आमकां लागता, हांव खेलो इंडियाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें लागता
ताका थोडोसो आमचो टचअप जर दिलो जाल्यार त्या पद्दतीन आमकां तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर सद्य आसा. आमी बांबोळी एथलेटीक स्टेडियम म्हणू नाकात किंवा पेडेम ग्राउंड म्हणू नाकात आणि आमचो फोंडा कॉम्प्लेक्स किंवा फातोर्डा कॉम्प्लेक्स हे 4 जर कॉम्प्लेक्स जर पळयले जाल्यार वी कॅन इजिली होस्ट द खेलो इंडिया गेम्स प्रोवायडेड जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते बऱ्योचश्यो काही गोष्टी एज पर स्पेसिफिकेशन्स एज पर तांकां दी सिटींग मागीर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ह्योच काही गोष्टी आमकां जाग्यार घालपाक जाय. ताजे पलीकडेन ना ग्राउंड्स आसात. आतां ऑलमोस्ट जितले जितले हांवें ग्राउंड्स पळयले तितले सगळे ग्राउंड्स आमचे कडेन रेडी आसात. इन्फ्रास्ट्रक्चर तशें आमचे कडेन खेलो इंडिया आणि कोचिसांचो हातूंत भितर चड संदर्भ येना. कोचिसांचो संदर्भ खंय येता आमचे गोंयचे प्लेयर ट्रेन करपा खातीर. खेलो इंडिया इज अ नॅशनल. आय वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेम की आमचे गोंयचे प्लेयर जर खेलो इंडियान वचपाचे आसा जाल्यार तांकां प्रॅक्टीस करपा खातीर जे ग्राउंड्स जाय आसा तांकां फॅसिलिटीज जाय आसता. तुमी सांगले की आतां आपूण हॉस्टेल बांदतलो आनी तुमी प्रेस कॉन्फरन्साक अनाउन्समेंट केली. बरोबर. सो एक्चुअली हे पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. डेफिनेटली हें जावपाक जाय आशिल्लें. आज खेलो इंडियाचे भुरगे जर आमकां तयार जर करतले न्ही जाल्यार ते घरा कडेन रावन तयार जावपाक शकपाना. तांकां खंय तरी रेजिडेन्शियल अकॅडमी जाय पडटा किंवा सेंटर ऑफ एक्सलन्स जाय पडटा. त्यांचे राहणीमान च्या पान जेवण खाण स्कुलींग त्याच कॅम्पसा भितर जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें. कारण एक्सरसायज करपा खातीर आनी ट्रेनींग करपा खातीर टायम लागता. घराकडल्यान एक भुरगो सकाळी 4:30 वरांचेर उठून येतलो आनी तो हांगा प्रॅक्टीस करतलो प्रॅक्टीस करून जाम जातलो परत तो 2 दीस येवपाक ना अशी परिस्थिती आहा. तो एक जर ताका जर एडिक्शन जर जालें बाबा सकाळ फुडें उठपाचो किंवा त्या टायमार त्यो काही गोष्टी करपा खातीर जाल्यारच भुरगो आमचो ट्रेन जावपाक शकता. खेळो म्हणून भुरगो त्या खेळान एक्सेल जावपाक शकना. त्याचे फिजिकल फिटनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याचे मेंटल फिटनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्यो सगळ्यो ताका कावन्सिलींग जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. फाल्यां सकाळीं एक भुरगो खंय खेळटा जर खंय ताका इंजुरी जर जाले जाल्यार ताका आमी घरा कडेन व्हरून आवय बाबाचे स्वाधीन दवरपाक शकना. आमकां रिहॅबिलिटेशन सेंटर तातूंत भितर तयार करपाक जाय. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी म्हणजे जाका आमी स्पोर्ट्स सायन्स म्हणटा. स्पोर्ट्साक इंजुरी जाली जाल्यार कितले रेशियो आसता खूब कॅल्क्युलेशन्स आसता. त्या कॅल्क्युलेशनास प्रमाणे जर गेले जाल्यार स्पोर्ट्स सायन्स सेंटर आमकां ओपन करपाचें गरज. हे सगळे गोंयांत जातले. डेफिनेटली जातलें. त्या एंगलाच्यान म्हगेलें पावलां. कांपालाचेर उलयता तुमी. हांव कांपालाचेर देर आर म्हणजे ऑलमोस्ट नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट अशे तरेची 2 सेंटर आमी आतां ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्या. पेंजीम वी आर स्टार्टींग बाय ऑलमोस्ट अनदर जुलय 10 म्हळ्यार आमी पणजी आमी सुरू करता वन्स द कांपाल स्विमींग पूल हॅज बीन गॉट इनॉर्गेटेड. सेकंड सेंटर आमी पेडे ग्राउंडाचेर सुरू करपाचो आमचो मानस आसा. थंय हें चालू आसा. कितें आसा आमचें एकोमोडेशन ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सुरू आसा. दीज आर अकॅडमीज ऑर रेजिडेन्शियल. दीज आर द रेजिडेन्शियल सेंटर ऑफ अकॅडमीज रेजिडेन्स अकॅडमीज. सेंटर ऑफ एक्सलन्स खंय येतले. सेंटर ऑफ एक्सलन्स ही 2 ठिकाणी जातली. एक अजून पर्यंत जावना म्हणजे एक आमी साऊथ गोंयाकूच प्लेस आयडेंटिफाय केल्ली आसात आणि दुसरी नॉर्थ गोवा. पयले 2 सेंटर ऑफ एक्सलन्स वेर वी आर गोइंग टू हॅव सेंटर ऑफ एक्सलन्स एका थोडोसो व्याप सगळो चड आसा. तातूंत भितर ह्यो सगळ्यो म्हणजे हांवें म्हणलें पळय स्पोर्ट्स सायन्स मागीर तुगेले सेंटर मेडिकल कावन्सिलींग सगळें काही इन्क्लुडींग द स्कुलींग ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करणं हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच हांव फक्त गोंयानूच खातीर हांवें इन्स्पेक्शन केलें ना. आय हॅव विजिटेड फॉर द मेनी प्लेसीस. फॉर एक्झाम्पल बालेवाडी सारकेले पुण्याक हांव गेल्लो आशिल्लो. थंय कशी फेसिलिटी आसा. थंय ऑलमोस्ट एक कॅम्पस आसा वेर एवरी फेसिलिटी इज देर इन्क्लुडींग द स्कूल. आनी आज त्या बालेवाडी सेंटरांतल्यान बरेचशे भुरग्यांनी गोल्ड मेडल मेळयलेलें आसा. आय थिंक महाराष्ट्रा and Haryana there is a competition today. It will be come to Khelo India. But proper training will give a proper result. It is a simple logic. So we are looking at competing with them after some years. Definitely by another 3 years of time I will see that the Goa will be top in the sports. So next इलेक्शनाक वता आसतना तुमचे मॅनिफेस्टोन हे अचिव्हमेंट आसतले. माझे अचिव्हमेंट आसतले आनी म्हज्या मॅनिफेस्टोन म्हाका दिसता ऑलरेडी स्पोर्ट्सा खातीर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आशिल्ल्यो.
एक्चुअली आय वॉज नॉट नोईंग दॅट म्हाका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मेळटली. तरी आसतना स्पोर्ट्सा भितर एक एन्थ्युझियम जें लागता तें म्हजे भितर आशिल्लें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका प्रयत्न करपाक जाय. हांवें म्हज्या मॅनिफेस्टोन सुद्दां स्पोर्ट्स अकाडमी म्हज्या मतदारसंघान जावची असो तरेचें एक स्वप्न पळयलें नाशिल्लें. आनी इट विल बी व्हेरी इजी मी टू आता एक स्पोर्ट्स अकॅडमी हांगा येतली प्रियॉर मतदारसंघात. डेफिनेटली इट वॉज ऑलरेडी प्लॅन्ड. तो हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आयला म्हणून ती जावं इट वॉज ऑलरेडी प्लॅन्ड. इट वॉज ऑलरेडी देर इन माय मॅनिफेस्टो. दुसरी गजाल नॅशनल गेम्स तुम्ही आयले आनी सांगले की जायना म्हणून जावचे न्हय हे फावटी. नॉट पॉसिबल. आता फ्युचरान केन्नाच डेफिनेट नो आय एम नॉट टॉकिंग एटलीस्ट ह्या वर्सा 2022 पर्यंत डिसेंबर पर्यंत ती नॉट पॉसिबल. हांवें म्हणलां 2023 नॅशनल गेम्स विल डेफिनेटली टेक प्लेस इन द स्टेट ऑफ गोवा. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हर पल तूफान से टकराती है जिंदगी, हर कदम कांटों पे लहराती है जिंदगी। मायूसी के अमन में चेतना की ज्वाला दहकती रहे, यही है प्रयास। अंगारों पे चलना क्या है, हम खुद शोले बनकर रचे नया इतिहास। हम सैनिक स्कूल के जवान सदा चले सीना तान, हमें न रोक सके कोई आंधी या तूफान। देश के रक्षा में मर मिटना ये है हमारी शान, हमारे स्कूल का हमें है अभिमान। हम अंबोली सैनिक स्कूल के जवान सदा चले सीना तान। सो तुम्ही आता बीड करतले नॅशनल गेम्साक? डेफिनेटली बीड करतले. त्या संदर्भान खरें म्हणल्यार आमी नॅशनल गेम होस्ट करपा खातीर आमचो पाळी आशिल्ली, म्हणजे काही कारणास्तव तें जावपाक शकलें ना. पॅन्डेमीक सिच्युएशन आयलें, बाकी सगळे वेगळ्यो वेगळ्यो हर्डल्स आयले. बट डेफिनेट ते हर्डल्स क्रॉस करपाक मेन म्हणल्यार कशें आसा न्ही, कॉन्फिडंट केन्ना येतलो ज्या वेळाचेर सगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आसा. त्या बरोबर बीड करपा खातीर आमकां कॉन्फिडंट आहे. आता 80-90% रेडी आसा. डेफिनेटली आसा. आनी बाय डिसेंबर म्हणल्यार नॅशनल गेम्सा खातीर लागणारें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर हांव सामकें जाग्यार घालतलो हें हांवें ठरलेलें आसा. आनी त्या संदर्भान पावलांय हांवें मारिल्लीं आसा. विमेन्स फुटबॉल कप आसा, ताजी मॅच हांगा जावपाची आसा. इट इज व्हेरी प्राऊड मुवमेंट टू द गोवा. गेट अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल फिफा वर्ल्ड कप गोंयांत जातले आनी तातूंत एकूच मॅच न्ही, ऑलमोस्ट 3 सेंटर हॅज बीन फायनलायज. वन इज गोवा, सेकंड इज मुंबई, नवी मुंबई, आणि थर्ड वन इज भुवनेश्वर. आउट ऑफ 32 मॅचेस ऑलमोस्ट 14 to 16 मॅचेस विल बी प्लेड इन द स्टेट ऑफ गोवा. इतले मॅची हांगा जातले.
14 to 32 मॅचेस फातोड्ड्या ह्या संदर्भान फातोड्याचो स्टेडियम त्याच प्रमाणे लागणारे ताका जोडून लागणारे 6 मैदानां आमकां तयार करपाक जाय फॉर द प्रॅक्टीस. This tournament is going to be held from 9th October to 30th October, like that. सो आजूच म्हजी तेजी मिटींग जाल्ली आसात आनी सकाळी आनी त्या संदर्भात बाकी सगळ्यो आमी प्लॅन्स केल्लो आसात आनी आय फील व्हेरी ग्रेट हॅपीनेस. टोटल 7 मैदानांचेर खेळटले. No, all matches will be hosted at फातोर्डा स्टेडियम. बट बाकीचे ते ग्राउंड्स आसा पळय न्ही ते प्रॅक्टीस मॅचेस ट्रायल प्रॅक्टीस. तातूंत भितर तिलक मैदान आसतालें वास्कोचें, दुसरें आमचें उत्तोर्डा आमी ग्राउंड आसा, बेनावलीम, मागीर नुवेम आनी वेलीम अशे 5 स्पॉट आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात. ऑलरेडी ग्राउंड्स आमचे वी आर रेडी फॉर दिस थिंग फॉर अ प्ले. ओन्ली बाकीचे थोडे टचअप जे जाय पळय फातोर्डा स्टेडियमाचेर ते पत्रे गेल्ले आसा पळय न्ही तेच थोडेशे आमकां फास्ट स्पिडीन काम करचें पडटलें आनी आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट वी आर गोईंग टू ऑल सेट बाय 15th of September टू होस्ट दीस विमेन्स वर्ल्ड कप मॅचेस. एक आसा जो सामान्य लोकांचो प्रश्न, पास मेळटले काय म्हणून प्रत्येक जण फोन करतले. जशे जे फाटल्यो आय एस एल म्हणूं नाका त्यो मॅचीस जाल्ल्यो तश्योच तरेचो हें येतलो आनी प्रिफरेबली आय विल बी गिवींग अ चान्स टू द गर्ल्स. आय विल इनवायट द स्कूल्स एंड कॉलेजीस सो दॅट ह्या चलयांक पळोवन चलयांनी सुद्दां खेळां भितर येवचे. हो म्हजो एक थोडोसो एक विशय म्हणजे प्रत्येक मॅचीचे पास त्या स्कुलान त्या कॉलेजीन दिवपाचो म्हजो तसो यत्न आसा. सो विमेन्स फुटबॉलाक एनकरेजमेंट गोंयांत जावची. डेफिनेटली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो तसो प्रयत्न आसा. दुसरी गजाल म्हणजे हातून उलयता आसतना की श्यामा प्रसाद मुखर्जी बद्दल तुमी स्टेटमेंट केलें की पॉलिटिकल रॅलीक आपूण दिवचो ना म्हणून. एक म्हळ्यार तुमचेच चडश्यो पॉलिटिकल रॅली जातात थंय. आर यू नॉट हर्टिंग युअर ओन पॉलिटिकल पार्टी? कशें आसा की फाटल्या हेजेर तें जालें ज्या वेळाचेर काही गोष्टी आमकां सामकेच गरज घरून जर हाडपाक जाय, पॉलिटिकल रॅली करपा खातीर जर आमचे कडेन तो स्पेस अवेलेबल जर आसा, जर डेट्स अवेलेबल जर आसा जाल्यार वी कॅन गिव, दॅट इज नॉट एन इश्यू. बट ज्या तरेन आज त्या स्टेडियमाचो वापर जावपाक जाय, त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो वापर जावपाक जाय तो आज पर्यंत जाल्लो दिसना. आनी म्हणूनच पयली गोश्ट हांव तें करतलो न्ही, ऑलरेडी हांवें करून दिलें. ऑल हायर सेकंडरीज जे इंटर कॉलेजेट जो व्हॉलीबॉल जो आशिल्लो पळय न्ही थंय हांवें तांकां स्पेस अलॉट करून दिलो. आज NIOच्यो मॅचीस, नॅशनल ओशनोग्राफी तांचे आज मोठो टुर्नामेंट जाता ऑल ओव्हर इंडिया. आय हॅव गिवन द स्टेडियम टू दॅम. कळ्ळें न्ही. तिसरी गोश्ट त्या भितर प्रो लीग कबड्डी सुद्दां जातलो. व्हॉलीबॉल आमचो नॅशनल टुर्नामेंट जातलो. हे सगळे काही गोष्टी आय हॅव शेड्युल्ड डेट इन दॅट कॅलेंडर. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम म्हणून वापरतले. डेफिनेटली वापरतलो. त्याचे पलीकडेन एथलेटिक्साच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां हो आतां जिमनॅस्टिकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सुद्दां त्या स्टेडियमाचो पुरेपूर वापर करपा खातीर म्हजो एक विचार आसा आनी त्या संदर्भान कन्सल्टन्साक घेवन काही गोष्टी प्लॅनिंग सुद्दां चालू आसा. कशें आसा न्ही, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी खेळा खातीर वापरलेले आसात आमी फक्त मुख्य ऑडिटोरियम वापरता. वॉट अबाउट द ट्रॅक आसा, ट्रॅक तशेंच पडून आसा न्ही, ताजेर कांयच जायना. त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो सगळो विशय जो आसा तो त्या स्पोर्ट्साक प्रमोट करपा खातीर, तेजो डेव्हलपमेंट जावपा खातीर हो स्टेडियम खूब वापरपाक म्हजी तशी तयारी हांवें दवरलेली आसा. इट इज माय इंटेन्शन. आतां फाल्यां सकाळी कशें आसा न्ही, फाल्यां सकाळी कोणाक जर कॉमर्शियल आमचो खाली जर आसा ग्राउंड जाल्यार वी कॅन गिव, दॅट इज नॉट एन इश्यू. आफ्टर इट इज अ रेव्हेन्यू जनरेशन ऑल्सो. बट डेफिनेटली काही गोष्टी अश्यो आसात की स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जें डेव्हलप केल्लें आसा तें खेळा खातीर जर करून तें कांय अर्थूच ना न्ही, ताजो फायदोच ना असो विशय आसा. आमी ताजेर रेव्हेन्यू जनरेशन करतले आनी भुरगे तयार करपाचें स्वप्न पळयताले ती स्वप्न भंगूच जातलें न्ही. आनी भुरगे जर तयार जर जाले जाल्यार स्टेट हॅज टू बेर, स्टेट एक्सचेकर हॅज टू बेर दीस बर्डन. ते आमकां पयशे ना हें ना तशें म्हणपाक शकना. पयशे ना म्हणपाक जाल्यार ते खेळ तयार आनी येदी व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याक केल्लें तर तें गरजूच नाशिल्ली न्ही तें करपाचें. So that it will be put properly first. Yeah, it will be put properly. म्हणजे एक विजन हांवें रोड मॅप केल्लो आसा. आय प्रिपेर्ड अ डॉक्युमेंट फॉर द स्पोर्ट्स. येणाऱ्या हांवें तुमकां म्हणलं न्ही, येणाऱ्या 3 वर्सां भितर
काही गोष्टी हांव आज थरली हांव अभ्यास करीत आसा. अभ्यास करता फाटल्या तुका हांव खेलो इंडिया मॅचीक गेल्लो. हांवें म्हणलं न्ही म्हाका इवन वी हॅव टू वर्क 90% मोर. इतलें आमकां काम करपाची गरज आसा खेळां भितर. इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलें म्हणून जायना. आज खेळगडेच जर ना, खेळगडे जर प्रोत्साहनूच जर जावपा जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चराचो कांय फायदो ना न्ही, असो विशय आसा. Welcome to Sunshine Hospital, where excellence meets compassion. We specialize in diabetology, laparoscopic laser surgery, cardiology, acidity, and pain management. Our mission is to provide healing and hope to every life we touch, with kindness, integrity, and respect. Our vision is to become a world-class medical center, providing service that is conscious and optimal at an affordable cost to all citizens under one roof. Meet our doctors. They are well qualified, well experienced, good communicators, and empathetic towards the patient's needs. They embody the core values of compassion and excellence. When you or a loved one needs care, turn to Sunshine Hospital. Not only do we have all the latest technology, but our facilities are designed with your comfort in mind. Our goal is to offer the best possible care for you and your loved ones. दुसरें हेजे बद्दल सगळे जाण म्हणटा आतां आर्ट एंड कल्चर गोविंद गावडे म्हणटा पयलीं शायन जातालो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर म्हणून. आतां एक आर्ट एंड कल्चराचे बद्दल तुमी मातशे फाटी उरताशें दिसता. चड कॉन्सन्ट्रेशन जालें स्पोर्ट्साचेर. ना आर्ट एंड कल्चर फाटले 5 वर्सां म्हजे कडेन तें खातें आशिल्लें. आर्ट एंड कल्चराचें खातें आज प्रॉपर इन प्लेस आसा इन ऑल टर्म्स, एक्सेप्ट माय कला अकादमीचें जें काम जें आसा तें आज सुरू आसा. तें हांवूय कांय करपाक शकना, फाल्यां सकाळी देव सुद्दां आयलो तर देवूय कांय करपाक शकनाशिल्लो, कारण इट इज अ प्रोसेस आनी इट इज अ सिस्टम वी हॅव टू फिट इन. बरोबर न्ही. आज आर्ट एंड कल्चरान ज्यो काही गोष्टी एक्टिविटी जावपाक जाय त्यो सगळ्यो काही गोष्टी एक्टिविटी जाता. अशें आर्ट एंड कल्चराक जायना अशें म्हणून कांय ना. नाल्यार तूं एक नांव दी न्ही बाबा खंयची तुगेली योजना आज चालीक लागना. सगळे आज हॅप्पी आसा. एवरीबडी इज हॅप्पी. नाटकाचीं नाटकां जाता. आमीन तरी इतलें डेअरिंग केल्लें आसा. पॅन्डेमीक सिच्युएशनान सुद्दां न जुमानदा आमी आज कॉम्पिटिशन घेतिल्लें आसा. खंयचो कलाकार आज नाराज आसा तें म्हाका दाखयचें आनी खंयच्या फिल्डान आनी खंयच्या कारणाक लागून ताजेर हांव उलयतां. आनी कशें आसा न्ही हांव वीथ प्रूफ घेवन उलयतां. ज्यो एक्टिविटी जावपाक जाय त्यो काही गोष्टी आमी करीत आसात. वी आर रेग्युलर. आमचे कडेन तुका सांगता म्हज्या राजीव गांधी कला मंदिरान आज स्पेस ना. एवरी डेट हॅज बीन बुक्ड. रवींद्र भवन आज सांखळे जे कोण कार्यक्रम जायनाशिल्ले थंय आमी सुरवात केल्ले आसात कार्यक्रम. त्या लोकांक आज एंटरटेनमेंट दिल्लो आसात आमी. मडगांव तरी नॉर्मली आतां फक्त कितें आसात तियात्राचो मातशा मळाचेर थोडोसो कला अकादमी अशें अंडर रिनोवेशन असल्या कारण थोडीशी मरगळ आयिल्ली आसा. दॅट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रिसीव बाय ऑक्टोबर म्हणल्यार आमी जाग्यार पडटले अशें म्हाका दिसता. कला अकादमी विशीं परत वी आर नॉट गोईंग इन टू दॅट कॉन्ट्रोवर्सी, कारण तुमी सांगलेलें आसा. पण आतां तुमी डेट दिवपाक शकता की ह्या दिसा कला अकादमी इनॉग्रेट जातले, ह्या दिसा पासून सुरू जातले? हय, 2 गोश्टी आसात. हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की बाय ऑगस्ट एंड म्हणल्यार हो स्टेटमेंट म्हागेलो मेयान सुमार एप्रिलान सुमार हांवें दिल्लो आशिल्लो. आतां कितें जालें आसा आमचो ऑलरेडी रुफींग द वॉटर प्रुफींग वर्क इज ऑलरेडी कंप्लिटेड. आय एम जस्ट वेटिंग फॉर द रेन, द हेवी लशी रेन. तो जुलयान सुमार आमकां एक्सपेक्टेड आसता. कारण कित्याक सांग बारीक पावस पडलो म्हळ्यार आमकां लिकेजीस आमकां पळोवपाक मेळपाना. कंटिन्युअसली पावस जेन्ना 10 दीस 8 दीस जेन्ना पडटलो त्या वेळाचेरूच आमकां चड मेजर प्रॉब्लेम जाता आनी उदक खंयच्यान जिरपता तें आमकां कळटा. आनी तें जाले नंतर आतां आमी ऑलरेडी आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग जाल्लें आसात. नाव ओन्ली वी हॅव टू गो फॉर द फिनिशींग वर्क. फाल्यां सकाळीं आमी आतांच जर फिनिशींग जर करपाक जर लागले एखादे वेळ खंयच्यान तरी जर उदक जे जिरपलें ताचो सगळो इफेक्ट जो आसा तो टोटल त्या फिनिशिंगाचेर जावपाक शकता. आनी म्हणूनच डेफिनेटली म्हाका तुवें डेट जर सांगत जाल्यार ऑक्टोबर एंड असो म्हागेलो सामको टार्गेट आसा. हे सामको बाकीचे
दीस काडून सुद्धा म्हणजे हे पावसाचे वातावरण पळोवन अशो तरेच्यो काही गोष्टी आमकां येता ती फी कला अकादमीन जातली. आय एम ट्रायंग फॉर दॅट. येता ती दुसरी गजाल RDA बद्दल. आता तुमचे कडेन सिलिंडराचे परत आयल्ले आसा बिलो पॉवर्टी लायन तांकां सिलिंडर दिवपाचे. सो अगेन तुमचेर परत लोड आयलो, अगेन तुमचेर नदर आसतली सगळ्यांची. केन्नाच्यान मेळटले लोकांक हे सिलिंडर? हांवें म्हणलें आसा बाय जून एंड म्हणल्यार ह्या म्हयन्याच्यान आमी ही योजना जी आसा फ्री सिलिंडर्स दिवपाची योजना बाय जून एंड म्हणल्यार आमी इम्प्लिमेंटेशन करपाक सुरवात करतली. फर्स्ट फेजीचेर जे BPL फॅमिली जी आसात ऑलमोस्ट 37,000 एंड ऑड फिगर आमचे BPL फॅमिलीज गोंयांत आसा आणि त्या BPL फॅमिलीक पयलो आमी ह्या जून म्हयन्यापासून आमी कार्यान्वयन करतले. सेकंड फेजीचेर वी आर गोइंग टू गो फॉर अ इन्कम क्रायटेरिया. ह्यो आमी डायरेक्ट दिवपाक शकता कारण ह्यो BPL फॅमिली ज्यो आसा ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ द RDA. मागीर आमी एप्लिकेशन फॉर्म बीन आमी जनरेट केल्लो आसा. तदनंतर आमी इन्कम क्रायटेरिया जेका मॅक्झिमम 4 to 5 लाख दॅट इन्कम स्लॅब अजून हांवें फिक्स करूना. मिनिमम 4 to 5 lakhs हेजे भितरूच आसतलो. एक 4 लाखा सकयल जाचे इन्कम आसा तोय अवेल घेवपाक शकतलो. फॅमिली इन्कम म्हणल्यार आवय बापूय आनी अनमॅरीड जे भुरगीं जर तेंचे कडेन जर कितें जर आसली जाल्यार तेंचे इन्कम हेजे 4 लाखा सकयल जाल्यार सेकंड फेजीर तांकां आमी दिवपाक सुरवात करतले. वीच वॉज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड बाय द भारतीय जनता पार्टीज मॅनिफेस्टो. हय आनी ते केन्नाच्यान जातले? एकदां सुरू जालें म्हणटकीर इट विल बी द ऑटोमेटिक. तेन्ना आमकां अर्ज मागीच पडटले न्ही. ह्या 37,000 फॅमिलीक आमकां अर्ज मागोवपाची गरज ना. सो तांणी सिलिंडर घेतलो की तांच्या बँकेन पयशे येतले सिलिंडराचे? सपोज एक वर्साक आमी 3 सिलिंडर फ्री. एका वर्साक 3 त्यांनी जर एक 12 घेतले जाल्यार तातूंचे 3 सिलिंडर आमी पयले. तांकां 6च लागले 3 सिलिंडर आमी. हे 3 सिलिंडरचे पयशे केन्ना येतले? वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द जून न्ही. पैसे दिवप ऑलरेडी बजेटरी अलोकेशन आसा. नाही आता जुना नंतर सिलिंडर घेवपाक शकता. हय आतां एक Count वर्स जातले फ्रॉम ते मार्च एप्रिलाच्यान सुरू फायनान्शियल इयर एप्रिल टू मार्च 31 मार्च हेतून आमी पळयतले बाबा केन्ना आमी कितें एकाच फावटी ते 3 सिलिंडराचे पयशे घालपाक न्ही. वी विल वेट अंटील द लास्ट डे ऑफ दॅट करंट फायनान्शियल मार्च एंडाक 31 मार्च आमकां कळटलें त्यांनी कितले सिलिंडर घेतले आनी ताका आमकां कितले फ्री दिवपाक. 3 सिलिंडर आमी तांकां फ्री दितले. ताचे वयर दिवप ना पूण ताचे परस कमी घेतल्यार कमी दिवपाचे आनी 2च घेतले जाल्यार 2 घेवपाचे. 2 घेतले 2 लाख नॉर्मली तशें पळोवपाक गेल्यार 6 वयरूच लागता न्ही. म्हयन्याक थोडे घरांत फॅमिलीक एक 2 म्हयन्याक एक सिलिंडर लागता म्हणजे तांकां 3च सिलिंडराचे पयशे पेड करचे पडटले. 3 सिलिंडर आमी तांच्या अकाउंटाचेर आमी ट्रान्सफर करता. डायरेक्ट बेनिफीट डायरेक्ट ट्रान्सफर. Actually, this is very important decision has been taken by the union government. Direct DBT म्हणटा पळय न्ही. बऱ्योचश्यो स्किमी अश्यो आशिल्ल्यो इवन आमी सुद्दां काही गोष्टी आमच्या आवय बापूय किंवा शेजारी पाजारी जेन्ना स्किमी घेतालो पळय न्ही तर स्किमी भितर जर 1 रुपया जर आशिल्लो जाल्यार ह्या लोकां कडेन पावपाक खातीर 45 ते 60 पयशांत पावताले. 40 पयशे खंय पावताले हे कोणाक खबर नासताले. पूण आयज द मोमेंट ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी घडल्या नंतर डायरेक्टली जो स्कीम जी योजना जो अमाउंट आसा तो डायरेक्टली डीबीटीच्या अंतर्गत तुका एका क्लिकाचेर तुका लोकांच्या अकाउंटान पावता. बँक अकाउंट ही जमेची बाजू जावन आसा. फर्स्ट तांचो बँक अकाउंट आसचो पडटलो. हय बँक अकाउंट सगळ्यांचो आसा न्ही. आतां मेन म्हणल्यार पळय ह्यो RDA फॅमिली जी आसा ते फॅमिली मेन तांची फॅमिली हेड ऑफ द फॅमिली कोण दॅट गृहिणी नॉट अ मॅन. ओके गृहिणी आसता आनी म्हाका सगळे गृहिणींक आज हें आसा कितें आसा गृहाधार स्कीम घेता ती आनी BPL फॅमिली तर घेताच घेता. लाडली लक्ष्मी घेता गृहाधार स्कीम घेता ह्या तेंचे कडेन ऑलरेडी लिंक आसा. त्या अकाउंटाचेर 37,000 विल बी द फर्स्ट बेनिफिशियरी. ओके देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले गोविंद गावडे आर्ट अँड कल्चर स्पोर्ट्स आनी RDA मिनिस्टर ते म्हणटा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें जे आमी मेजॉरिटी पार्ट मुलाखतीन कवर केलो तो म्हणजे गोंयांत खेळांत फुडें सरपा जाय. जाय तें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करतले जाय तितलो सपोर्ट दितले पूण पालकांनी बी आपल्या भुरग्यांक तितलोच सपोर्ट दिवन फुडें हाडपा जाय. खेलो इंडिया हे जो इव्हेंट आसा तातूंतल्यान खुबश्या भुरग्यांक फुडें सरपाचे चान्स मेळटलो. ताच्या खातीर रेजिडेन्शियल अकॅडमीजूय करता आनी सेंटर फॉर एक्सलन्सूय करता. आनी एज फार एज आर्ट अँड कल्चर इज कन्सर्न ऑक्टोबर म्हणसर तुमी परत कला अकादमीन वचूं शकता. कला अकादमीचे कॅन्टीन तशेंच आसतलें न्ही. आमी विसर मातशें आमकां याद येता ते कॅन्टीनाची. तशेंच सध्या तरी तशेंच आसा पण वायड कॉन्सेप्ट आसा टू चेंज द शिफ्ट द कॅन्टीन विथ सम अदर प्लेस. थंयच्यान बरे वारे बिरे येताले लोक आसताले. ओके सो तुमी जर कॅन्टीन मिस करता जाल्यार ऑक्टोबरा नंतर थंय वचून च्या घेवपाक शकता. आनी RDA विशयी
येत्या त्या महिन्यापासून इनफॅक्ट या महिन्याच्या एंडपासून BPL फॅमिलीज 37,000 BPL फॅमिलीजांक बेनिफीट ऑफ 3 सिलिंडर्स फ्री हे मेळपाक सुरू जातले. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDXGOA अँड प्रोडक्शन पार्टनर्स आर प्रसाद देशपांडे मेंटोर goabalance.com. कीप वॉचिंग. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. Hi, I am Kaushal Palekar. Hi, I am Ketan Golatkar. Hanuman Neglur. Rahul Desai. नीरज बांदेकर. Prasad Deshpande. Hi, I am Rupesh Samant. I am associated with Goa News Hub. Goa News Hub. गोवा न्यूज हब. Follow us on Twitter, Facebook, and Instagram. Like us. Share us and subscribe us. Download our app from Google Play Store. for latest news updates. Visit www.goanewsup.com. Keep watching us.